पूण काल परवा हांवें हॉर्टिकल्चराच्या चॅरमॅनाक एक फोन केला आनी आय हॅव गिवन वन सजेशन टू हिम. आमी फक्त बेळगांवच्या भाजयेचेर अवलंबून न राहता आमी सांगली किंवा कोल्हापूर ह्या शेतकारांच्या एसोसिएशना कडेन जर आमी तांचे जर भाजयेचो रेट किंवा दर जर मागलो जाल्यार म्हाका दिसता मोनोपोली जी आसा ती मोडून काडटली. आनी जी रेट जी आसा ती रेट गोंयकारां खातीर एकाचें कमी पडपाक शकता. ही पावलां उचालप हें खूब म्हत्वाचें आसा. हांवें चॅरमॅना कडेन ऑलरेडी सांगिल्लें आसात आनी म्हजी तांकां मिटींग करून दिवपाची हांवें ती जबाबदारी घेतिल्ली आसात. बाय नेक्स्ट वीक ऑफ टायम म्हणजे सांगलीचे किंवा बाकीचे म्हजे कडेन खुबशे शेतकार म्हजे कडेन कॉपरेशन सहकार खातें आसल्या कारणान एप्रोच जातात आनी त्या संदर्भान हांवें हे सजेशन्स ताका दिल्ले आसा. बरें आनी वायट कितें आसा तें ताणीन घेवपाचें आसा. एग्रीकल्चर शेतकी मंत्री जो आसा ताणीनूय हातूंत लक्ष घालून ह्या सगळ्या गोश्टीचो आमी सोक्षमोक्ष लावपाची गरज आसा.